गाड्या सपोर्ट करून कितें काय म्हणल्यार चेडवाच्या बापायक धमकी घालता, चेडवाच्या बापायक पयशांची ऑफर दिता आनी तेजेर आजुनी कांयच एक्शन जायना. तेजेर केस केल्ली आसली कांयच एक्शन जावना की तेमी आज आपल्या पावराचो यूज करूंक लागला थंय आनी आज लोकांक न्याय मेळना. जाय तो न्याय जाल्लो तो मेळना. आज BJP म्हाका अशें दिसता की शिक्षण हेंच दिलें आसा, जाता तितलो आमी ताका सपोर्ट दिवपाचो आमचे सायडीन दीत रावतले. आमी फाटीं सरचेच ना. कोण कितलो प्रेशरायज करूं नाल्यार कोण कितलो जाण आडोवपा येवं आमी कशीच फाटीं घेवपा नाय. कित्याक ह्या ज्या पद्दतीन हे BJPची राजवट गोंयांत आसा हे कोणाकूय खावन कोणाकूय गिळून उडोवपी. सो PI पासून आज प्रेशराचेर आसतलो, हेंच्या वयल्यान कोण तरी ताका दबाव हाडटा आसतले. कित्याक ज्या पद्दतीन जी सेक्शन्स लागपाक जाय आशिल्ली, जेन्ना चलयेची हांगा तकली फोडल्या, ताका खंय अज्ञात जाग्यार व्हरून ताका थंय तेजेर सगळें ताका हें जालां. तेन्ना तुमी सादी एक अटेम्प्ट टू मर्डर तुमी सेक्शन लायना. तुमी मॉलेस्टनचो अटेम्प्ट टू रेप लावपाक जाय आशिल्लो, तें तुमी ना. गळो सगळं तेका नाकटांनी हें करून उडयलां. सो कितें चल्लां हें? मागीर थंय बेजीक गोश्ट सेक्शन्सूच पयलीं जी लागपाक जाय आशिल्ली ती आज पर्यंत ती लागूं ना. म्हळ्यार थंयच कळटा तुमी कितकी केस तुमी अर्दी पंक्चर करून उडयली. ओवरऑल तुमी जो तपास कार्य चलता तो सारको चलना म्हणटा. तपास कार्य मात्तूय सारको चलना. कित्याक आमकां आतां आनी एक गजाल कळ्ळ्या की काल मेडिकल जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांतल्यान पसून ते चलयेक बाबा डिस्चार्ज दिवपाचे हेतून दोतोरांनी सगळे तांकां नर्सी प्रेशरायज केल्ले आशिल्ल्यो. कावन्सिलींग ते चलये दिवपाक जाय आशिल्लें तें दिवना. सो हें कितें तपास कार्य म्हळ्यार असल्यांनी ही जी घटना घडल्या ही कोणाय कडेन घडूं शकता. आनी त्या भुरग्याचो जर इतिहास तपासून पळयत, ती पार्श्वभूमी जर तेजी पळयत जाल्यार हेज्या पयलीं तो ड्रग्सान आसा, तो बाकीचे सगळे ही कर्म तेणें 2-3 फावट हेजे पयलीं केल्ली आसा. तो बापायच्या पदाचो वापर करून हेजे पयलीं सुटलेलो आसा. आनी आतां असो समज ह्या समाजान उरत हो आनी कोणा कडेन फाल्यां हेंच करतलो. आनी बापायक तुमी जर एक ती मेसेज दिवपाक जाय आशिल्ली, बापायक काडून उडोवपाक जाय आशिल्लो पदा वयल्यान, तेजेर ऑफेन्स घालपाक जाय आशिल्लो, तें कांयच जाल्लें ना. सो कशें म्हणूं शकता आमी तपास कार्य सारको चल्ला म्हणून? हांव CM कडेन तर मागता तेणी स्वता जावन ह्या हेतून लक्ष घालचें. कित्याक आजून पर्यंत खंयच्याय एकूय फुडाऱ्यान तेजी वासपूस केली ना. आनी आज जे हॉस्पिटलांत ताका त्रास जालो, कित्याक हांव तेजे व्हेरी फर्स्ट डे सावन आज पर्यंत तेजे हॉस्पिटलांत त्रास काडले पळयला हांवें. सामकें म्हळ्यार ताका इतलो त्रास जाताले तरी आसतना मेडिकलान सुद्दां ताका डॉक्टर ताका घेवन वचा, तुमी हांगा नाका मडगांव व्हरात नाल्यार मडगांव सावन तुमी घरा कडेन व्हरात हेंच सांगूंक लागले. पण हेज्या मुखार तर अशें जालें न्ही. सगळे काणकोणकारान एक जावन ह्या चेडवाक न्याय दिवपा खातीर झगडचें पडटलें. आनी हो लढा आसा तो आमचो तेज्या न्याया खातीर आसा. आनी तर ह्या चेडवाक जर न्याय मेळना जाल्यार सगळे काणकोणकार एक जावन काणकोणकार कितें आसा तें दाखयन दितले. आम्ही आज गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसच्या वतीन आमी एक डेलिगेशन हांगा आयले. कित्याक की आमच्या भयणीचेर काणकोणा ह्या माणकुल्या गांवांत असो अन्याय जाता. कित्याक तेंचो जो चलो आसा प्रतीक महेश नायक जो वायस प्रेसिडेंट ऑफ BJP डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट आहा, तेका पयलीं म्हणजे तेका त्या पोस्टा वयल्या पदा वयल्या काडपा आशिल्लो. हांगा CM आनी CMन स्वता तेका काडून ही शूड हॅव एक्चुली एक मेसेज पावपा आशिल्ली गोंयकारांक की बाबा असले जे कोण करतात तांकां आमी सामकेच दवरपाना म्हणून स्थान ना तांकां पक्षान. हो एक मेसेज तेणें धाडपा आशिल्लो. हें काय करूं ना. आतां समज हेजेर आमच्या ह्या भयणीक न्याय मेळना जाल्यार युवा काँग्रेस आनी काँग्रेस पक्ष फुडें कितें आहा तें वी वील डिसायड.